कृष्णा तुकाराम सावंत. आतां पळय आमी धुल्लो खाता थंय कितें कशें जगपाचें आमी घर तेंकोन आहा पूण तें कांयच करूंक तयार ना. भुरगीं बाळां सगळीं कपड्यांक धुल्लो, जेवणान धुल्लो, उदकाक धुल्लो. कितें सांगलें तांकां गाडी आडयली न्हू, कित्याक आडयली काय म्हणटा ते सावंत हां पळया मरे हां धुता हांगा धुतात ते थंय धुयना. हो फोटो धाडटा ताका व्हिडियो काडून. हें तेंचें हें असो अशो हेजेर कितें तें आतां तुमी तोडगो करा. हेजेर सोंपयता हांव उलोवन थकलो हांव आनी कांय ना. आतां 2 वर्सां जालीं सगळें दिल्लें आहा लेटर. हांवें पुलिशेक, मामलेदार, कलेक्टर, पंचायतीक सगळ्यांक हांवें एकल्यान दिल्लें आहा लेटर. कितें म्हण तूं हे त्रास हे आमकां कामाक घ्या रे ना, कामाक ना म्हणटा ते. आनी कितें सांगपाचें हांकां. म्हजें नांव सुधाकर वायनेकर. हांव सरपंच फार्मर. आनी हेंच्यांनी आमकां दिसता ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो पळय केल्लो हांकां आमी दिल्ले बऱ्यापणान दिल्लो गव्हर्मेंट बॉडीचेर हेजेर ते आसले ट्रक एसोसिएशन आसलें. ते सांगलें तुमचे जे कितें इश्यू आहा पळय ते आमी सॉर्ट आउट करता तेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू करतलो म्हणून. आनी काल अशें सडनली जालें की हांकां हेंच्यांनी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन ट्रक चालू करपाची आयज मनमानी केली. आनी ते समज ते म्हणून लागले की तुमकां आमी सगळें दिलां ड्राफ्ट दिला हें दिलां. आमकां ड्राफ्ट दिला तो सगळो मिटींग बीन जाल्या पळय कलेक्टर कडेन आमची ती सगळी वन सायड जाल्या. ती आमी सांगलेलें पळय तेजेर कांयच ना. ते आतां कोणी कितें ड्राफ्ट कसो बरयलो तें आमकांय खबर ना. पूण आमकां तो ड्राफ्ट जो मान्य ना, तो ड्राफ्ट बोगस. आनी दुसरी गोश्ट ताका सांगलें ते आतां म्हणलें आमचो मामलेदार साहेब येयलो, आमचो PI साहेब, तांकां आमी रिस्पेक्ट, तेंच्यांनी आमकां रिस्पेक्ट दिलो. आमी तांकां रिस्पेक्टान तांकां सांगलेलें आहा जर कंपनी सांगता आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा जाल्यार तेंच्यांनी डॉक्युमेंट हाडूनी आनी आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहात हाडून तेंच्यांनी मागीर चालू करूनी. आनी जेन्ना ते सांगतात तुमचे मॅटर कितें आहा ते कोर्टाक आहा तशेंच आमचे मॅटरूय आहा पळय हे हायकोर्टाकूच आहा. तेन्ना मॅटराचे कितें इश्यू येता हें जातलो पळय तेन्ना मागीर फुडें पळोवया. जो पर्यंत हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू बंद आसतलो कळ्ळें. आनी ताका सांगलें दुसरी गेटीकूय तुमी बंद करा म्हणून. परत आमकां रस्त्यार येवन परत हें करप हें कांय ना. जे मनीस हांगा मॅनेजमेंट सांगलेले आहा पळय ते मॅनेजमेंट आयज ना हांगा. ते फक्त धांव घेता पुलिशेन आनी कलेक्टरा कडेन. जेन्ना जर गव्हर्मेंट जर तांकां जर पुलीस प्रोटेक्शन दिता जाल्यार शेतकारांक पुलीस प्रोटेक्शन गव्हर्मेंट कित्याक दिना. एके वटेन गव्हर्मेंट सांगता तांकां टेनन्स येता ती करून खाया म्हणटा, दुसरे वटेन गव्हर्मेंट हांगा मायनी चलयता. पूण हांगा लोकांनी जगपाचें कशें तरी. आतां काम ना धंदो आमकां फक्त आमकां शेतां आमची जायी म्हणून आमी कितें तेजे कडेन मागला. खंयच आमी तेजे खंय पयशे दिवन मागूंक ना.